ते अस्तित्व उजवाडाकडं हाडकजारी पुरुषाले सहकार अति अगत्य पुरुषाले सहकाना त्यारे स्त्री स्वतंत्र जाऊन वाटचाल चिकित दोन राष्ट्राचा आता त्यात उदाहरण निघेले संगीत कल्पयाचे त्यात प्रोत्साहक निघेल बापूसू निघणा एम सुब्राय आणि स्वतः संगीतकार शिवजी तांगेले ते मार्गदर्शनारी आवडली तशी वामनान घरा वतना त्यांनी सर्वांना निघेले संगीतात प्रोत्साह दिलो मावाना मायना बायांना सर्वांना तांचेच अत्यंत प्रोत्साह दिलो निघेले कधी जाऊन शिले श्री पांगाळ रामकृष्ण ठाणे स्त्रीरो प्रसंगी पुरुषाक आश्रयांची वाटताची आणि वाटता ते वाट कशीची पुस्तक म्हळ्यार समाजा भितरी चांग काम करूंक साध्य जाता ते चांगचांग काम करतले ताका मागची पुरुषाक सहकार आसूंक जावो ते चांगचांग काम करतना कसं जाता ताजे परिणाम चिरडो जाता चिरडोय वाटताची आनी चांग तेरी मुखार येताची अशी सर्व रितीने पुरुषावर सहकार एक स्त्रीक जावूं का हे महिला दिस आचरण संदर्भात सांगचे की एक स्त्री अनेक स्त्रीक अर्थपूर्ण तिगेले सुख दुखात भाग जावन तिका प्रोत्साह दिवन दिल्यारीची हो महिला दिसो आचरण सार्थक जाता एक स्वस्थ समाज ना देखून ताचे सिम्पटम्स बदलाचे रूट कॉज कारण मूल कारण कॅबिनेट असतात सिम्पटम्स कशें म्हळ्यार आतां एक टायफॉयड म्हणलें की टायफॉयडा सिम्पटम्स माती जडर आसता मात वाचा जायना ताप एकदम चडटा वीकनेस त्यामुळे एक समर्थ डॉक्टर जाय वय तशींची ही इतली प्रॉब्लेम्स आनी ही प्रॉब्लेम्स सेट करताची ह्या पुरो सिम्पटम्स कशें म्हळ्यार एक आमगे समाज एक स्वस्थ समाज ना आनी हाका कारण सम आलोचन केल्यार आमी दादले मनशांनी बायल मनशां मध्य एक स्पर्धा प्रकृतीनाची दादले मनशांक आनी बायल मनशांक चिकेची शरिरांतून हातूंत तातूं सकट थोडे व्यत्यास आसाची अशी केला त्या निसर्गान प्रकृतीन केला तसं लाका फायट करचो न्ही हे दादले आनी बायले म्हळ्यार आमी लायफ अर्थ कोण घेतल्यार दादली आनी बायले म्हूण म्हळ्यार एक पूरक अंश तो एका एक पूरक कॉम्प्लिमेंटरी एकल्याक पूरक जावन कॉम्प्लिमेंटरी जावन सकट समस्या एदोरसुपाक हाजे खातीर जाल्यार मुलांक आमी चुकून पडल्याची हजार हजार वर्सां कुठली करूची सुतमाना कुठली करूची दादली म्हळ्यार एक बलशाली तसं आमकां मांडोवचें आसचें मनीस आनी बायल मनशां म्हळ्यार तांचे चिके कोमला तसं आमची पेट खावचें आसची म्हूण सांगता अशी हे मेल शॉविनिस्टीक इगो म्हणटा शकता हे मेल इगोस म्हळ्यार ते फार चडले निमित्ताक तो अवस्थेंत ती ते मार्ग टाकून टाकून स्वता पळयता अशी दोनी मदें स्पर्धा मूळ कारण हें अशी स्पर्धेच्या गरज एका एक पूरक जावन आसपाक एका एक पूरक जावन आसल्यार मात तें कंप्लीट आसतलें एक मनशाक कंप्लीट जावचें पुर्ती जावचें म्हूण आसत तशी तें कंप्लीट जावचें स्पर्धा ना अशी हातूंत